Thank you very much. सगळ्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारूंक मागता. Was it a treat, guys? सगळ्या बरें दिसलें? Yes? Did you guys enjoy it? Yes? Okay. All right. And now I would requesting Priya to kindly present a memento to the Honorable MLA Saligaon constituency and Vice Chairman of GSIDC, Shri Kedar J. Prakash Naik. Requesting Father to please give the memento. मागता सगळ्यां लागीं मोठ्यान ताळयो मारू. Thank you very much. Well, now it's time for requesting our Sarpanch of the village Panchayat of Caramona, Srimati Sandra Fernandez, to kindly address the gathering. Okay, well, sorry for that. Requesting Father to say a few words about the memento. मनीस सलिगांव मतदार संघाचो MLA आणि GSIDC वायस पर्सन केदार नाईक, आमचे बाणावली मतदार संघाचो कॅप्टन वेन्सी वेगस, ZP श्री जोसेफ पिमेंता, सरपंच श्रीमती सेंड्रा फर्नांडीस, पंचायत मेंबर्स, हेडमिस्ट्रेस ऑफ सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाई स्कूल अमिता ग्रेशियस आनी म्हज्या मोगाळ बाबा मिनानो. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो युगार ह्या समारंभाक आयज आमी हांगा एकठोल्यान आमच्या इस्कॉलाच्या रिनोव्हेशनाच्या तशेंच हांगासरल्या फुटबॉल ग्रावंडाच्या कामाक सुरवात दिवन म्हज्या खाड जमानाचे दिनवास आमच्या पिदावली डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या सरकाराक ताणें आमकां वावर फुडें व्हरूंक आपलो आदार सहकार दिल्ल्याक आसा. स्टीव जॉब्स हाची थोडी उतरां अशीं आसात. Some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. बाबेंचीचें हेंच मोल जालें. इस्कॉलाचे बाबतींत आमच्या भुरग्यांक फावो तसल्यो सवलत्यो आनी एक बरो इस्कॉल इमारत मेळची ताका आमचे दिनवास. ल्हानपणी साकून आमकां इस्कॉलांत शिकयतात की माणकुलें गोंय आमचे निर्मळकायेचें, देवाचे कुरपीर भरलेलें, 5 विचार रानां आनी दोंगरांचें, शितळ दर्यावेळो आनी व्हांवत्या न्हंयांचें, भांगरा गोठो झगझगता त्या शेतां बांदयांनी, रुचीक भाजी पालो उपसता पुरसां दोंगरांनी. मोलादिकी नांव जावन आसा ह्या शेतकाराच्या कश्टांचें. अशें सुबीत सुंदर उरचें आमचे फुडली पिळगेक हेच आमचे आवंदे. हेच मनांत धरून एक ल्हानशी शेतांतली भेट भांगरा सारकेल्या गोठ्याची आमी मुखेल सोयऱ्या हे वेळार वेचयल्या. तुमकां कुडीक दिसत आसतलें की आमचें इस्कॉल ल्हान आनी थोडेच भुरग्यांचें. बट लेट मी टेल यू दॅट वी मे बी अ स्मॉल स्कूल बट वी आर नॉट अ बीग स्कूल.
Our students are not lagging behind anything. They've been scoring better percentages than other neighboring schools. Our ex-students excel in their careers by becoming doctors, engineers, lawyers, politicians, etc. Mr. Venzi Viegas himself being an example. I am sure with the help of our Honorable CM, in collaboration with the PWD and MLE, will provide our students with the infrastructure they deserve. Doing good to others is an act to uplift God's glory, and God will never remain indebted to you. May God bless us all. Dev Barenu. Thank you very much, Father. Dev Barenu. Well, requesting our Sarpanch of the village Panchayat of Caramona, Srimati Sandra Fernandez, to kindly address the gathering. आयच्या दिसाचे मानाचे सोयरे सालिगांवचे आमदार आणि असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ GSIDC बाब केदार नाईक, MD GSIDC, आमचे आमदार कॅप्टन वेन्सी वेगस, म्हजे बरे इश्ट आनी वेल्लेचे आमदार बाब गुरू सिल्वा, आमचो गांवचो पादविकार फादर रोलन, आमचो ZP बाब जोसफ, हेडमिस्ट्रेस मिस अमिता फादर एर्मितो, आख्खे बाडारच्या मतदारसंघाचे सरपंचस, एक्स सेक्रेट हार्ट स्कूलाच्या टीचर्स, सिनियर मेंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब कारमोना, म्हजे डेप्युटी सरपंच, म्हजे वांगडी पंचायतीचे वांगडी आनी म्हज्या कोरमणच्या मोगाळ भावांनो भयणांनो, आज आमकां चड खुशालकाची खबर म्हणल्यार आयज आमी आमचो बुन्यादीचो फातोर दोन जाग्यांनी घालता. एक म्हणल्यार आमच्या ग्राउंडाचो आनी एक आमच्या रेनोवेशन ऑफ स्कूल सेक्रेट हार्ट स्कूल हाचो. आयज हांव खुशालकायेन सांगूंक सोदतां, जो आज बुन्यादीचो फातोर आमच्या ग्राउंडाचो घालतात तो जरूर साकार जातलो म्हणून, कित्याक हे फंक्शन जावचे पयलीं आमच्या JSC MD आनी आमचो कन्सल्टंट बाब खारे म्हाका भायर मेवले. हांवें ताका विचारलें, बाबा काम केन्ना सुरू करुया? ताणें म्हाका सांगलें फाल्यां सुरू करूंक जाता कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आहा. सो हे फावटी जो आमी बुन्यादीचो फातोर आमच्या ग्राउंडाक घातला, इतले खुशालकायेन आयज आमी इतलो लोक हांगा एकठांय जाल्यात, हेच बरेपणान हो ग्राउंड फुडें गेल्यार पुरो म्हणून आमी सगल्यांनी एकठांय रावन हो ग्राउंड आमचो हे आमचें जें स्वप्न सदांच आशिल्लें तें साकार करुया. तेच भाशेन आज रेनोवेशन ऑफ सेक्रेट हार्ट स्कूल आमच्या आमदारान फादर रोलंडान आनी एकठांय जावन आमच्या आमदारान चलून न्हय पूण धांवून ह्यो दोनूय फायल्यो रेडी केल्यो. हाका लागून आमी ताका काळजांतल्यान आभारी. तशेंच आमच्या गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंताकूय आमचे दिनवास, कित्याक जरूय आमचो आमदार ऑपोजिशन आसा म्हटल्यार पुर्यान तांणी इतली व्हडली कामां आमच्या आमदाराची केली. आनी हांव शाबासकी दिता बाब वेन्जी, तुवें फाटीक लागून हें सगळें हांगासर हाडलें म्हणून. हांव सगळ्या फ्रॉम द बिगिनींग म्हणजे हो ग्राउंड घेवपाच्या टायमार साकून हांव नांवां घेयना आनी टायमूय वेस्ट करना, कित्याक ऑलरेडी टायम अप जालो. जे हे भाट घेवपाक, भाट विकतें घेवपाक, हे सगळ्या जाग्यार घालपाक जे आशिल्ले तांचेय आभार आडयता. आनी मागता हेच उमेदीन आनी हेच एफर्टान आमी आमच्या ही सगळीं कामां बाब वेन्सीच्या सहकारा खाला आमी करतले म्हणून मागता. एक वोट एज अ सरपंच, आय वॉन्ट युनिटी ऑफ द विलेज टू गो हेड विथ हें बरें काम जें आमच्या आमदारान आनी आमी सुरू केल्लें आहा तें साकार करपाक तुमचोय आदार जाय. सो मागता तुमच्या आदाराक आमी आसात म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय सँड्रा. सगळ्यांनी ताका आनी एकदां मोठ्यान ताळयो मारूंक मागता.
Well, now requesting the Honorable MLA of Valium constituency, Engineer Cruz Silva, to kindly say a few words. सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारून दिताली. सगळ्यांना आजच्या म्हणजे बरो दीस येव. आयच्या दिसाचे फावंडेशन स्टोन कार्मोना फुटबॉल ग्राउंड तेजे भाशेन रिपेर इनोवेशन फर्निशिंग ऑफ सिक्रेट हार्ट ऑफ जीजस स्कूल हाचे फावंडेशन जो आमच्या सांगाताक आसा आमचो सालिगांवचो MLA केदार नाईक तेजे भाशेन तुमचो गांवचो MLA कॅप्टन बेन्झी वेगस तेजे जिल्हा पंचायताचो मेंबर जोजफ गांवचे सरपंच सेंड्रा गांवचे पाद्रीगार हेर पंचायताचे सरपंच क्लबाचे मेंबर्स स्कुलाचे टिचर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावान भयण जेन्ना 2022 इलेक्शन कॅम्पेन चलतालें तेन्ना वेंझेच्या तोंडांतल्यान एक उतर भायर सरतालें घोडे घोडे बदल जाय म्हूण हें आयकलां आसता तुमी जायते फावटी वेंझेच्या तोंडांतल्यान आनी हें बदल जाय म्हणून बाणावलेच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दिसलें आसतलें आनी ताका लागून तुमी सगळे एकठांय जाले आनी वेंझीक तुमी MLA वेंचून काडलो. जेन्ना वेंझी MLA जालो त्या टायमार आयज पासून हें उतर बदल जाय म्हूण तें आयज पासून तें तोंडांतल्यान गेलो ना. तेच भाशेन आयज आमकां हो बदल बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसटी पडटा तुमकां सोगट्याक एकूच फिल्डांनी सोगट्या फिल्डांनी आमकां हो बदल दिसटी पडटा. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप जातली आमकां दिसटी पडटा जावं ते एड्युकेशनल जावं भुरग्यांक कितकोन कॅरियर गायडन्स तांकां दिवचें तांकां एनकरेज करचें तांकां कितको मोटिवेट करचें हें आमकां दिसटी पडटा. तेच भाशेन बाणावलेच्या गांवांच्या लोकांक हेल्थ कितकोन इम्प्रूव करपाचें हेल्थ सर्वीस तुमी कितकोन दिवपाची तेंय ताणें करून दाखयिल्लें आहा. तेच भाशेन जसो आमचो ते गोंयचो तसोच बाणावलेचो एनवायरमेंट जशी आमची न्हंय कशी सांबाळपाची तसो आमचे दुयेरे सांबाळपाचे हेंय तो काम तेजें चालूच आसता. जावं ते रस्ते जावं उदकाच्यो पायपलायन चेंज करपाच्यो लायटीचें काम हें सोगटें काम हो मोठ्यान वेंझीक करीत आहा आनी सोगट्यान दिसटी पडटा हो बदल. तर सोगट्यान शाबासकी तुमकां वेंझीक तुमी विंचून काडलो आनी हें डेव्हलपमेंट तुमकां आयज दिसटी पडटा तें आयज खेळ करून शाबासकी दिता. आयज हे 2 फिल्डान जे स्पोर्ट्स आनी एड्युकेशन हे 2 प्रोजेक्ट ताणें घेतले हातीन आनी आजच्या फावंडेशन स्टोन हांव जाण फुटबॉल ग्रावंडार जायतीं वर्सां जालीं हें स्वप्न हांव सरपंचांनी सांगलां हें आयज आमचें फावंडेशन स्टोन जालें आनी हांव शाबासकी दिता. तेजे भाशेन आमचे GISTDC चेअरमॅन आहा तेच भाशेन CM ज्यो फायलो पास करपाक जायतो टायम भितर म्हाका दिसता एक फायलो म्हाका ह्या कामाक लागला 2 वर्सां तरी जाय आसतली कारण कित्याक पास करपाक जायना पावता म्हणल्यार जायतो टायम वयता. सो अल्टिमेटली हे टर्माक आतां ताणें जें फावंडेशन स्टोन गेलो हांव कॉन्फिडंट आहा ह्याच बेगीन हें काम कंप्लीट जातलें म्हणून. बेनावली आनी वेळी चड डिफरन्स ना आमचे मदें फकत एक रिवर्स जाला जायते फावटी इश्यूय आमचे जायते कॉमनूय आसतात आनी ते केन्नाच आमी दोगांय फाटीं सरनाय जे आमचे इश्यू मुखार हाडपाक. हांव एकूच सांगूंक सोदतां जायते फावटी हांव आनी वेंझी बराबर आसताय चाव पिवपा पासून जेवणा पासून आसता जायते फावटी आमचे बारा तो आसता बॉडी आसता पूण तेजें मन केन्नाय आसना. मन सदां तेजे हाती तितून बिजी आसता आनी बारा जेवता आसतना बारा तेजे फोन चालूच आसता फाल्यां कितें करपाचें. बाणावली कसलें डेव्हलपमेंट हे विलेजीक कितल्यो कंटिन्यूअस ताचें मन थिंगाच आसता. सो हांव सांगूंक सोदता एकूच बाणावलीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें कितें जाय वेंझी 24/7 हें काम करता. जशी तुमी रावल्या ताजे बराबर तेजे भाशेन तुमी फुडें रावात जें डेव्हलपमेंट करपाक जाय तें करतलो. आतां सरपंचान सांगलां जें कितें आहा तें पॉलिटिकली डिफरन्स सोडपाचें गांव कितें जाय तें सोगट्यान एकठांय रावपाचें 5 जिल्हा मेंबर सरपंचांनी आनी वेंझीक सपोर्ट दिवचो आनी जें डेव्हलपमेंट करपाक तुमकां जाय तें हांव सांगता तो तुमकां खरेंच करतलो आनी बरो बदल थिंगा हाडटलो म्हणून देव. Thank you very much, sir. सगळ्यांनी ताका आनी एकदा मोठ्या ताळयो मारून मागता. We're requesting Honorable MLA of Benawalan constituency, Captain Benzi Viegas, to please come forward and say a few words when he has been working tirelessly for the betterment of our constituency. सगळ्यांनी ताका ताळ्यांचो गोड गोड करून येवकार दिवंक मागता.
Good morning everyone. देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक. माचेर आलोलो आमचो आयचो मानादीक सोयरो, आमचो कलीग, आमचो इश्ट आनी GSIDCचो वायस चेअरमॅन तसोच सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार बाब केदार नायक हाका आज आमगेले बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी तसोच मुगे विलेज कारमोना विलेजींत तुका येवकार मोठ्यान ताका ताळयो दिवच्यो. Kedar Bab, really welcome you to our village and I really thank you. At the last moment, Janna CMana Shokani sangle ki I am unable to come and Kedar will try to make it and you immediately acknowledge that and you try to reschedule your GMC appointments and be here with us today. I am really thankful to you for being here and welcome with us for this day of the foundation. एक भाशेन माचेर आज आमचबारा जे मानादीक सगळे सोयरे मुगेलो इश्ट मुगेलो कलीग वेळेचो आमदार इंजिनियर क्लू सिल्वाक आज येवकार करता. आमगेलो फादर जो सदांच मुजबारार कसले कामां खाता तेंको दिवन पॉझिटिव्ह माइंडेडली पॅरिश प्रिस्ट जावं or as the head manager of the Sacred Heart of Jesus High School, Father Roland Carvalho, आमगे ZP member Bob Joseph, आमगे सरपंच बाय सेंड्रा, आमगेले headmistress, principal of the school, Madam Amita, आणि MD of GSIDC, बाब आमगेलो हरीश. तसोच आमगे सगळे सरपंच जे आज फाटल्यान आमचे बरा थँक्यू दिवपाक आहा. आमगे बाय सेलू वार्की सरपंच, बाय सुजी कोलवा सरपंच, बाय सीमा आमगे सुराले सरपंच, तसेच सगळे डेप्युटी सरपंच आणि सरपंचीस ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही हांगा आज हे इनॉग्रेशन ट्विन प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन इन कारमोना विलेज तुम्ही आयली थँक्यू दिवपाक पूण सगळ्यांक तुका देव बरो करूं म्हणटा. तेच भाशेन जे फाउंडर मेंबर्स पयलींचे फाउंडर मेंबर्स जेनी आमगेले स्पोर्ट्स क्लबाक जायतो वाव केला ते आज आमगे स्टेजीर आहाय ताका हांव म्हजो देव बरो करूं म्हणटा. आमचो प्रेसिडेंट कारमोना स्पोर्टिंग क्लबाचो बाब युरी फेराव जो आज हांगा ना पूण ताजो सेक्रेटरी बाब ऑस्कर आहा, तागेली जी टीम ट्रेजरर रॉडनी आनी आख्खे कारमोना स्पोर्ट्स क्लबाचे टीमीक हांव आज देव बरो करूं म्हणटा. आनी सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट जे आज हे ट्विन प्रोजेक्ट्स आमी आज इनॉग्रेट करताय तितूंतलो एक प्रोजेक्ट जावन आहा मुगे इस्कॉल सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल आनी हांव आज जो युग आहा आनी म्हाका जे टिचरीन शिकयला हांव 93 इस्कॉलांतूं SSC पास जाल्लो आनी तेन्ना पासून म्हाका जे ज्ञान दिलां म्हाका जे शिकयलां इस्कॉलांतल्यान मुगेल्यो सगळ्यो टिचऱ्यो ज्यो रिटायर्ड जाले ते सगळ्यो आज मुजबारा आहा. हांव तेंचें नांव घेवपाक सोदतां. आज आमचे बरा पेनपेट टीचर आहा, लिपर्ड सर आहा, दादू सर आहा, संजय सर आहा, फ्रांसीस सर आहा. सो हे सगळे टिचरींक हांव आज देव बरो करूं म्हणटा बिकॉज अ टीचर इज समवन हू नॉट ओनली टीचीस यू बट एड्स वॅल्यू टू यू आफ्टर योर पेरेंट्स. आज मुगे मामी एक बसून आहा. So after the values that my parents has given me, the next values come from these teachers. And I think we all need to give them a big hand. The army, guys and hands, and Caribbean are fast kariye. I saw this so. Yes, soglan हांव जेन्ना दिनवासता तेच भायर म्हजो सगळ्यान व्हडलो थँक्यू आनी दिनवासनी हो मुगे सगळे लोकांक जे मुगे कोरमणीची ग्राम सभा जो मुगे हो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आहा आनी आज जी तुमी आयले आनी जी कोणी येवपाक पावनाय पूण सदां तुमच्या फाटल्यान म्हाका मुखार वचपाक थँक्यू दिवपाक हांव तुमकां सगळ्यांक आज देव बरो करूं म्हणटा. आनी एक पाट तुमकां सगळ्यांक एक व्हड्यान ताळयो मारच्यो बिकॉज दीस इज अ बीग मोमेंट फॉर अस टुडे. आमी ट्विन टावराचें आयकलां but twin projects foundation stone is the first time happening I think in entire Goa. आमगे जो पंचायतीचो ग्राउंड आहा 6 crores almost project हो through GSIDC with work order in hand and जे भाशेन सरपंचान सांगला we can start the work tomorrow. आणि Sacred Heart of Jesus High School almost 2 crores हाजो project
फुल रेनोवेशन आख्खे स्कॉल नये करून उडोवपाचे प्रोजेक्ट. टाइल्स चेंज करतले, जोनेल चेंज करतले, देर चेंज करतले, बांक चेंज करतले, फ्लोरिंग चेंज करतले, रूफ चेंज करतले. द स्कूल इज गोइंग टू बी लायक ब्रँड न्यू. आणि हे दोन्ही ट्विन प्रोजेक्ट्स जेन्ना आमी इनॉग्रेट करता, so today makes it a significant milestone in our journey towards Bodol and development. As we lay the foundation stone for these two twin projects, a state-of-the-art football ground worth of approximately 6 crores and school upgradation and renovation project worth of 2 crores. Although these twin projects are in Caramona, but the impact of these twin projects is going to go in the entire Benaulim constituency. And this event today is an example of success born out of determination. जे भाशेन सरपंचान म्हणला, unity आगल्यार with the common goal. जरी तरी तू चोयतलो जाल्यार these are the modules to be discussed in our constituency. आज सगळ्यांची unity आसून हे twin projects आमी मुखार वयले आहात. आज हांव दिनवासता काळजानसून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. कित्याक आज गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावन तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आज हांगा आज मध्ये येवपाक पावूंक ना, couldn't make it. But I would like to say, by approving these two projects, the दोन project approve करून, he has endorsed his own resolution for making Vikshit Goan and all-round development. आज आमगे हे प्रोजेक्ट तेंको दितलो गोंय विकसीत करपाक, कार्मोना विकसीत करपाक, आनी हांव ताका काळजानसून दिनवासता. सदांच हे कॉन्स्टिट्युएन्सीत एक सिस्टम आसलो, एक कल्चर जावन गेल्लो. नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दी एमएलए. एमएलए कसोन अकाउंटेबिलिटी म्हणून ना, आनी ताका लागून एमएलएन कित केलां, कसली प्रोजेक्ट केले, वर्सां हे कोण अकाउंटेबिलिटी घेयनाशिल्लो. सो जेन्ना हांव जिखून आयलो, लोकांनी हो बदल म्हाका करपाक एक संबंदी दिली. वर्सां जेन्ना म्हाका परस जाता, हांव त्या वर्सा कितली काम केलें विलेज वायज हे आमी लोकां मदें प्रेसांतल्यान आमगे जे कोऑर्डिनेटर्स आसात हे दिताय. पूण आज हो जो बदल तुमी चोयताय, हो बदल इज गोइंग टू कंटिन्यू and you will see that this bodol is going to be in all my village of Benaulim constituency, right from Saraulim village, Tolwa village, Benaulim village, Warka village, Orlim village, Kavelusim village and Caramona village. जेन्ना हांव आमगेले Caramona पंचायत ग्राउंड डेव्हलपमेंटाचे उलोवपाक सोदता, there's a long history behind this project, but one thing what I would like to put on record, our project wouldn't have been possible without the teamwork of these few members. एक पहिले स्वतः एक ग्राम सभा मीटिंगे जे जितले एकठांय जाले आनी डिसिजन घेयले की आमी हो ग्राउंड करूया. This is very important. I thank all the Gram Sabha members who supported to take this project ahead. Secondly, and most importantly, our Panchayat team, headed by our Sarpanch Centra, it wouldn't have been possible if that entire team did not support. ये entire team in Centra under support केलो आणि वो project मुखार व्हरपाक आज वो project आमगेलो जाता. तिसरो जो वांगडी आणि important वांगडी म्हणटा तो आमगेलो sports club. आमगेले sports club is one of the clubs that always encourages sports. गांवांनी आमगे युरी फेराव president जावन तो football match गांवांनी खेळो होता. आम promote करता करमणकरांक. So without the coordination of the Caramona Sports Club, this is the third member of this entire project, and without this coordination of the sports club members, this project would have. And the last and the most important is GSIDC along with the government. As GSIDC to the support Bab Kedara Orison as a vice chairman, MD Bab Harisha Odison, and the entire department as a medla. कित्याक आखी फाईल पोतोन करपाक, आखे एस्टिमेट पोतोन करपाक, आखे डिजायनिंग वर्क कार्यबाबान परत करपाक आनी ही फाईल नवी करून परत अप्रूवल हाडपाक, it is not an easy task. It takes a lot of time and effort. All these members contributed to make this success of this binding of the entire project till we had the work order 2 days before, till the project is getting inaugurated as the foundation stone. I thank all these team members
to make the Caramona village project of the ground successful. This passion आमगे Sacred Heart of Jesus High School और second project जो आज आमी foundation stone घालता, वो project wouldn't have been successful if the entire school management was not there. Right from father as the manager of the school, एक गांवचो वडील, एक इगोजीचो वडील, स्कुलाचो वडील, तागेलो full support. Past and present PTA members. Past members आकडे 2022 आई मीटिंग घेतलेली आणि म्हाका 2 वरस लागली. फादराकडे, मेंबराकडे, हेडमिस्ट्रेस प्रिन्सिपलाकडे डिस्कस करून 2 years it took to get this work order done and this foundation started. So without your continuous support, your positive mindset, don't words रावप की जाता सगळे PTA members हांव देव बरो करूं म्हणटा, फादराक देव बरो करूं म्हणटा, because of you today this dream is coming true. आज हांव एकूच सांगूंक सोदता, सपन म्हणटाय तें हें, this is a dream come true for me. अडेज वर्सां हांवें भरपूर काम केली आहे, बट आज मुगे गांवान, मुगे पंचायती बारार, मुगे फ्रेंडा बारार, मुगे सोयऱ्या बारार, मुगे गोच्या बारार, जे कोणा बारार हांव वाडला, जे कोण टिचरीन म्हाका इस्कुलां शिकयलाय, जे कोण म्हाका ल्हानालो व्हड जालो करमणे गांवांत चोयला, तेच गांवान जे भुरग्यां बारा हांव हेडा आनी हेटी तांकां चोयलाय ग्रावंडार, तेच गांवान हें सपोन ग्रावंड डेव्हलप करपाचें आनी इस्कॉल जें आहा fully revamp करून नव करपाचें. What else can I get? I think this is the dream fulfilled for a lifetime. You all are part of this journey towards my success in making sure these twin projects get executed correctly. आमचे जायते भाशेचे प्रोजेक्ट आमी बरे भाशेन मांडावळीन काम चालू करून मुखार व्हरया आनी we will be part of this history. हांवें वो करून मुगे टिचरीक आजी दाखयलें, कित्याक जेन्ना आमगे इस्कुलाक 100 वर्स जातलीं तेन्ना आमी कोण आसपाना. We will be too old that time. But in the history of its making, today's day will be remembered that you all were part of the foundation stone as well as you will be part of the inauguration. And this is the most happiest moment. हम सदाच मुंडा यादें बनाते जाओ, यादों के सहारे बुढ़ापा जिया जाता है. I am creating memories. Let us live happily as we go towards these memories when we are old. As I end my few words, these 2 projects demonstrate our resolve to drive growth through collaboration efforts. As I extend my gratitude to all stakeholders, officials, well-wishers who have contributed to this endeavor. As an MLA, I am proud to have worked across party lines to bring about a meaningful Bodol. Lines that have created a lot of hurdles, but we crossed each and every hurdle to ensure the Bodol that I promised, the change that I promised, is being executed well in time. This is a testament to what can be accomplished when you prioritize the greater good. Let us work together for a better community living and ensuring our community remains vibrant and thriving. हे सांगून हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा, केदाराक परत एक बार देव बरो करूं म्हणटा. थँक यू एवरीवन एंड फॉर ब्लेसिंग दिस. देव बरो. थँक यू व्हेरी मच सर. देव बरें करूं खूब कांय बीन. आतां मागता आमचे मानेस मुखेल सोयऱ्या लागीं MLA of Saligaon constituency and Vice Chairman of GSIDC, Shri Kedar J. Prakash Naik, to kindly come and say a few words. सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारून येवकार घेवंक लागता. Good morning everyone. Is Benavali constituency twin projects foundation stone एक Caramona football ground आणि repair and renovation of Sacred Heart School आणि या फंक्शनान आमच्या मदीं मानशे हाजीर आसात. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आणि तुमचे लाडके आमदार तसेच माझे मित्र कॅप्टन वेन्सी विएगस, माझे असेंब्लीतले दुसरे कोलीग वेली MLA क्रूज सिल्वा, फादर रोनाल्ड
जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ, सरपंच सेंड्रा, म्हणजे GSIDCचे MD हरीश आनकोणकर, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर्स, म्हणजे GSIDCचे स्टाफ आणि माझे सगळे भावांनो आणि भयणींनो, खरेंच एक प्राऊड मोमेंट ज्या म्हाका दिसता काळजांतल्यान आयज वेंजी उलयला तेजेर आमकां दिसून येता की ताका हो प्रोजेक्ट कितलो इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी कितलो प्रायोरिटीचेर ताणें हो घेतला. फुटबॉल ग्रावंड म्हाका दिसता फुटबॉल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फुटबॉल आनी आमचे गोवन कल्चर, फुटबॉल आमच्या गोवन कल्चरान सामको डीप रुटेड आसा आनी म्हाका दिसता हेजो सामको इम्पॉर्टंट रोल एवरी गांवांत, म्हणजे एवरी गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंड आसचो आनी तो आयज म्हाका दिसता वेंजी तेंच्यांनी जे तुमचें ड्रीम आशिल्लें आयज खरें करून दाखयलां. खंयचोय प्रोजेक्ट आसूं, जावं तें स्कूल रेनोवेशन आसूं, जावं तें फुटबॉल ग्रावंड आसूं, तो प्रपोजल व्हरपाक आनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक आनी तेजी वर्क ऑर्डर काडपाक ताका भरपूर एफर्ट्स आसता, ताका भरपूर डेडिकेशन आसा लागता. आनी हांवें तें डेडिकेशन म्हाजो मित्र वेंजी जो आमदार तेजे भितर पळयला. हांवें कितल्याच फावटी जेन्ना हांव CMA कडेन वयता, जेन्ना हांव दुसऱ्या डिपार्टमेंटान वयता, एक लेमॅन कसो, म्हणजे कांय हें नासतना थोड्यांक गर्व आसा आपूण कोण MLA आसा जावं आपूण कोण व्हडलो मनीस, पूण कांयच हें नासतना एक लेमॅन कसो आसा हांडीर फायली मारून हांवें ताका CMA कडेन वतना पळयला, हांवें ताका वेरियस डिपार्टमेंट्सान वतना पळयला. आनी म्हाका दिसता तेजें जें डेडिकेशन आसा आनी तेजें जें हार्डवर्क आसा आयज आमच्या तुमकां हे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवंक येता. फिल्ड प्रोजेक्ट एक तेजें ड्रीम आसा, आयज ड्रीम काम करूं म्हटलें जाता. जे तुमी इतले वर्सां जाले, कित्याक हेच्या पयलीं हांवें आयकलेलें की कितलेच जाणां आयले आनी फावंडेशन स्टोन घातले. मॅडम सेंट्रानूय हेजो उल्लेख केला, तेंच्यांनी GSIDCचे आमचे ऑफिशल्स आसा तांकां विचारलें की काम केन्ना सुरवात करूंक मेळटा, जाल्यार काम फाल्यां आनी आयच्यानूच सुरवात करूंक मेळटा जाय जाल्यार. आनी हेच्या पयलीं जे म्हणजे फक्त एक पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक लागून जे फक्त फावंडेशन स्टोन घातलेले पूण ते फुडें केन्नाच वचोंक हे बदल परतो वेंजीन म्हटला आनी आमच्या कुर्गांवूय म्हटलो. बदल म्हाका दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां पळोवंक मेळ्ळा. हांव खरेंच कौतूक करता तुमच्या आमदाराचें. एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन, खंयच्याय डेमोक्रेसीन कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसूंक जाय आनी कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशनाचो रोल तुमी एसेंब्लीनूय पळयलो आसतलो. वेंजी बाब तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून तशेंच गोंयाक लागून ताजो आवाज जो आसा हो सदांच एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून एवरी एसेंब्लीक पळोवंक मेळटा. म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें जाय, आपल्या गोंयांत कितें जाय, कितें बरें आसतलें, हेका लागून आपलो आवाज तेणें तुमच्या लोकांचो, म्हणजे आपले लोक तुमचो आवाज तो सदांच आमच्या एसेंब्लीक मांडटा. कंटिन्युअसली म्हाका दिसता हार्डवर्क करून हे फुडले सुद्दां कितें कितें प्रोजेक्ट आसा हे हांव शुअर आसा की तो कंप्लीट करतलो. आनी हांव ताका अनेकदां मना काळजांतल्यान ताका खरेंच तेजें कॉंग्रेच्युलेट करता, तशेंच तुमच्या सगळ्या लोकांचें हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आमचे GSIDC अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी एबल्ड आमचे डायरेक्टर, मॅनेजिंग डायरेक्टर हरीश आनकोणकर, तशेंच आमचे GSIDC जे स्टाफ आसा, वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवायड वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे जे स्टाफ आसा, आमचे इंजिनियर, आमचो MD, आमी सगळे म्हणजे एक डेडिकेशनान आमच्या गोंयांत लागून काम करता. एक वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, जावं तो ब्रिज आसूं, जावं ते स्कूल आसूं, जावं ते रोड्स आसूं, फुटबॉल ग्रावंड आसूं, जावं ते खंयची बिल्डींग आसूं, हेल्थ आसूं, खंयच्यो शाळा आसूं, हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी गेल्या GSIDC जेन्ना जल्माली तेन्नाच्यान तुमी हो एक वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या पुराय गोंयांत पळोवपाक तुमकां दिसतलो. एन्ड आय एम प्राऊड दॅट आय एम वायस चेअरमॅन ऑफ GSIDC. हांव आनी एकदां खरेंच मना काळजांतल्यान आमच्या वेंजी बाबाचें कौतूक करता. आनी खरेंच हांवें सांगलेलो तेजें मन कितलें नितळ हें आमकां पळोवंक मेळ्ळें. आमी सदांच म्हणटा की आवय बापूय आमच्या हितून जितलो इम्पॉर्टंट आसा तितलेच आमच्या लायफान इम्पॉर्टंट आसा आमचे टिचर्स. आनी टिचर्स जेन्ना आमकां शिकयता, आमकां नर्चर करता, आमकां व्हडले जावन तेंचे सदांच एक हें आसा की आपले स्टुडंट आसा ते सक्सेसफूल जावचे, हे आपल्या गोंयचें नांव, आपल्या देशाचें नांव वयर काडचें. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या टिचर्स जे बसल्या तेंच्या मनान हें दिसता आसतलें की आपलो स्टुडंट जे भुरगो आसतना आमी कोणाक शिकयलो तो आयज आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जाला आनी MLA जाला ही एक बरी गजाल, तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम करता ही एक बरी गजाल. पूण म्हाका दिसता वेंजी सारको मनीस
त्या टिचरीक विसरनासतना म्हणजे आवय बापूक जो रिस्पेक्ट दिता तोच रिस्पेक्ट आयज सगळ्या टिचरीक दिला. आय एम श्युअर ऑल हीज टिचर्स विल बी प्राऊड ऑफ एमएलए वेंजी बाब. हांव अनेकदां म्हणजे भाशण काबार करच्या पयलीं तुमकां एक चीफ मिनिस्टरान मॅसेज दिलेली दिवंक सोदता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर सम रिजन ही कुडंट कम फॉर सम पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, पूण तेंच्यांनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या मेन वेंजी बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट केला आणि बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या तुमच्या सगळ्या कारमोना विलेजच्या लोकांकूय कॉंग्रॅच्युलेट केला. आणि अशेंच फुडलीं सुद्दां जी तुमची कामां आसा विथ डेडिकेशन ऑफ युअर ऑनरेबल एमएलए, ही फुडलीं जी आसा ही कामां कंप्लीट जातली. अनेकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, म्हाका तुमचो लोकल सगळे फोक डान्स आनी सगळे ट्रेडिशनल डान्सूय हांगा तुमी पळोवंक मेळ्ळे. यू गिवन मी रिस्पेक्ट होल हार्टेडली. आय एम थँकफूल टू वेंजी आनी सगळे कारमोनाचे सरपंच, पंचायत मेंबर्स एंड ऑल द पीपल ऑफ कारमोना. हांव अनेकदां तुमकां सांगता की वी आर डेडिकेटेड टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमी टायम बाउंड मॅनरान तुमचो जो प्रोजेक्ट आयज GSIDCन हातांत घेतलो कंप्लीट करतले इतलें सांगता. म्हणजे 2 उतरां कवर करता. थँक्यू व्हेरी मच. Well, as all good things come to an end, so has this wonderful ceremony. But this is not just the end, but a new promise which has begun from today on. Well, and it gives me immense pleasure to welcome before you an epitome of grace, beauty. Well, she truly is a very kind-hearted person. A teacher from our constituency, please put your hands together for the thank you speech. Please put your hands together for teacher Shapangi Vernikar. नमस्कार. पयली सुवातेर आमचो मुखेल सोयरो म्हळ्यार आमच्या गोंय राज्याचो मुखेल मंत्री बाब प्रमोद सावंत कांय कारणास्तव हांगा येवन पावले ना. ताका लागून सगळ्या तांच्या तर्फे हांव तुमकां सॉरी म्हणटा. पूण तांणी रोखडोच आपलो एक सांगाती जावं गोंयचो आमदार ताका धाडून ही शोभा ताणें वाडयली. ताका लागून हांव ताका देव बरें करूं. मातशें आशिल्लें मानेस आयचे मुखेल सोयरे श्री केदार जयप्रकाश नायक, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार, तेच प्रमाण आमचे सगळ्यांचे सामके माये मोगाचे आमदार बाब कॅप्टन वेंजी वेगस, तशेंच करमणेचे आमचे सरपंच बाब सेंड्रा, म्हाका मातशें आनी वेळीचे आमदार दिसतात, सॉरी सर. तर तांकांय हांव येवकार दिवन आनी आमचे फादर बशिल्ले आसात. फाटल्यान आमचे सगळे पंचायतीचे सरपंच आनी सभासद बशिल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक येवकार दिवन हांव तुमचे आभार मानपाचे प्रयत्न करतां. पयली सुवातेर आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचेर पोर्तुगीजांनी जो ठसो आसा तें दाखोवपी कातार आनी डान्स करून जाणी कार्यक्रमाची शोभा वाडयली त्या ग्रुपाचे हांव आभार मानतां. गोंयची संस्कृताय उबी करून वातावरण निर्मिती करून कोलवा ग्रुपचे हांव आभार मानतां. त्याच प्रमाण अशें म्हणटात की गोंयकार तिगोवन दवरपी गोंयकारचें गोंयकारपण जें आसा तें तिगोवन दवरपी दक्षिण गोंय हाचो सगळ्यांत चड वांटो आसा. आनी ती जाणविकाय करून दिवपी ह्या सगळ्या कलाकारांनी आमच्या मानेस्ता समोर जे कितें कार्यक्रम केले तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या कलेक दाद दिवपी तुमी सगळ्यांनी परतून ताळयो वाजवून ताका
एक सांगपाची म्हळ्यार त्या कलाकारां भितर आमचे मुखेल खाणे म्हळ्यार नुस्तें आनी शीत. ताजो लेगीत ताणें आस्पाव त्या डान्सान केल्लो. खरेंच खूब तकलेन हें जाल्लें आसा. आमच्या आमदारा विशीं हांव कितें उलोवं. आमचे आमदार आमी म्हळ्यार कोंकणो आमी ह्या सुवातेचेर आमी मायनॉरिटीन आसात. पूण ह्या मायनॉरिटीचेर लेगीत ताचें बारीक लक्ष आसता. आनी तो खऱ्या अर्थान ज्या शिक्षकान ताचे संस्कार केल्यात आनी त्या संस्काराक हांव त्या टिचराक सॅल्यूट करता की तो त्या टिचराक विसरूं शकना. आनी म्हणून ही पारकायेन ताणें हें सगळें काम करून आज ताणें सगळ्या भुरग्यां खातीर, पालकां खातीर, पॅरंट्सां खातीर हें तो काम वावर करता. आनी सगळ्या तर्फे हांव ताचे आभार मानतां. दुसरी गजाल म्हळ्यार आमचे साळेगांवचे आमदार बाबडे धांवन धांवन आयले. लास्ट मोमेंटार तांकां सांगलें पूण तांणी तें आपोवणो तांणी मान्य केलो आनी आपले बाकीची कामां कडेन दवरून ते हांगा उपस्थित जाले. आनी म्हूण आमच्या आमदारा तर्फे आनी तुमच्या सगळ्यां तर्फे हांव तांचे आभार मानतां आनी ताका देव बरें. मातसो वेळ तुमकां बसचें पडलें ताका लागून सॉरी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतां. आनी आभार 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 मानप कितले जाणांचे सॉरी कितें उरली जाल्यार म्हाका मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांनी तिका मोठ्यान ताळयो मारूंक मागता. Well, with this will come to an end. So requesting everybody to kindly rise up for the national anthem. सगळे लोकांना दिवंकार करून मागता मातशें उबे रावंक. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा